भारतात शेती वेवसायाक महत्वाचे स्थान हा. गोंयातूय शेतकार आणि शेती वेवसायाक मानाचे स्थान आसा. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत जायते कडेन आमकां रस्त्या कुशीक शेतां दिसतात. जायते जाण अजूनय शेत कसोवन आपले पोट भरता. असोच भुईपाल सत्तरीचो शेतकार शंकर गांवकार फाटले 4 पिढयां सावन शेत वेवसाय करता. ताच्या शेताची परंपरा पणज्या आज्याच्या काळावेली ती ताणें अजून मेरेन राखून दवरल्या. पावस सुरू जाले उपरांत शंकर अजून आपल्या खानाचेर खोरें मारून शेतात काम करतना दिश्टी पडटा. ताका ताच्या शेत वेवसायान ताची घरची मजत करता अशें तो सांगता. आमी शेत पयलीं आमचो निपंज करतलो, तेचें नांव देवो. दुसरो आमचो आजो शंकर, बाबा लक्ष्मण. आनी आतां आमी हें शेत जवळ जवळ 10च्यान सुरू केलां. ते आतां आमी शेत जवळ जवळ जाली 10 वर्सां जालीं. आतां आमी शेत हे अर्दे सबंद फूल करिना, अर्दे करता. तुमचो कितलो जागो हा इतलो सगळो? जवळ जवळ 4.5 एकर ही शेताची जागा आनी तेच्या भायर आहा आमी औषध. हा. हे कंपाऊंड घेतला तितले म्हणून हेच्या भितर आता तुम्ही वर्साचे वर्सा शेत करता? वर्साच्या वर्सा आमी शेत तयार हे करता हा. पावसाचे. हा पावसाचे. आणि म्हणजे तुमकां अशें कितें म्हणटा तुमी, म्हणजे शेत करतना कितें प्रॉब्लेम येता, कितें जाता? शेत करताना प्रॉब्लेम म्हणजे जास्त पावस लागलो जाल्यार शेताचें कितें काम जाता, काम इल्लें अटकळून उरता मागीर अशें जाता. ह्या वर्सा आतां पावस बरो हा. ह्या वर्सा पावस बरो आहा आनी ह्या वर्सा तुका शेत करपाक बरें आसलें तें. म्हटल्यार आतां कितें जालें, हे आतां नांगरणीचें काम आसा तें पावस दिल्यार म्हाका जायना न्हू. आमची वर्सां आतां जास्त जाली, ताका लागून ते चेड्यान चलयलें ही कामां जातलीं. आतां हें बारीक बारीक काम आमी मेरो लावपाची खणपाचें हें काम आमी करूं शकता न्हू. हा, ते तुम्ही घरातली सगळीं जाणां करता, सगळीं वावरता कुटुंबा भितर. आता शंकराचे वय जाल्ल्यान शेत वेवसाय ताचो चलो सूर्यकांत गांवकार पळयता. 2008 वर्सा सावन सूर्यकांत शेत वेवसायान देवला. सद्याक आता पावस पडिल्ल्यान नांगरपाचें काम सुरू आसा. नांगरणी जाल्या उपरांत भात पेरणी करतले अशें सूर्यकांत सांगता. दरेकल्यान शेत वेवसाय करप ही काळाची गरज आसा अशेंय तो सांगता. पयलीं आमचें हें शेत करताले 2008 बंद केल्लेलें. मागीर सगळींच शेतां आमच्या भुईपालीन कोणूच करिना. पण हांवें अशें डिसिजन घेतलेलें की 2014च्यान हांव शेत स्टार्ट करतलोच म्हणून. म्हणजे 2008 तुम्ही बंद कित्याक केलें? कशें आसलें, इतल्याक वय करप बी शक्य नासलें. आनी इतल्याक कंपाऊंड घालतलो जाल्यार आमकां ते आर्थीक तितले आमच्या कडेन परिस्थिती बी त्या पद्दतीन नासली. पण हांवें हळू हळू करून ते म्हाजे तो लेवल हाडलो जे म्हाका कंपाऊंड घालूंक मेळ्ळ्या सारको. आनी कोवीड टायमान हांवें सामकेंच अशें थारयलें की आनी फाटीं फुडें पळोवपाचेंच ना, शेत करपाकूच जाय म्हणून. आनी म्हाका एग्रीकल्चरच्या थ्रू मागीर कंपाऊंड घालून खातीर सबसिडी मेळ्ळी आनी तेतूंतल्यान हांवें जें काम स्टार्ट केलें पळय तें कंटिन्यू हांव शेत करता. हांव तेज्यान पयलीं लोकांची शेतां नांगरपा खातीर बी वयतालो. म्हणजे पावर टिलर आसलो म्हाजो, पण आमच्या हांगा नांगरूंक शकनासलें. मागीर हांव पिसिल्ल्या दोणकल भागान बी नांगरणी करपाक वयतालो. लोकांची गरज आसा शेती करप. आनी आमी आमची अशें म्हणटा की प्रत्येकान आपूण कश्ट करून जर खाल्लें जाल्यार त्या कश्टाचे जे आमी जेन्ना कश्ट करून खाता पळय तितून जो आनंद आसता तो विकते घेवन ना. आनी जे आतां आमी पळयता कॅमिकलची शेती, प्लास्टीक तांदूळ अशें जे कितें मार्केटान येता ताका जर आमी पर्याय म्हणून जाल्यार आमी जर शेती करीत जाल्यार हें जावचें ना. तर आमी प्रत्येकान शेती करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर भोपाळच्यान सपना सामंत.